सभापती म्हणून आपण समाधानी असा। आपल्याक मंत्रीपदाची आस्त ना म्हणून सांगपी काणकोणचो आमदार आणि सध्याचो मंत्री रमेश तवडकार पक्षान दिल्ल्या जबाबदारी समाधानी नाशिल्ल्याचे दिसून येता। 2 दिसा पयलीं जाल्ले भाजपाचे बसकेत तवडकार राजीनामो घेवन आयिल्ल्याचे कळटा। मंत्रीपद मेळूनय तवडकार कित्याक चळवला, पळयात पुराय बातमी। मंत्रीपद मेळूनय रमेश तवडकार समाधानी नाशिल्ल्याचे दिसून येता। तांकां ज्येष्ठते प्रमाण खाती जाय आशिल्ली, पूण ताका ती खाती मेळूंक नाशिल्ल्यान तवडकार चळावला। हालींच 2 दीस पयलीं जाल्ले बसकेतूय तवडकार मंत्रीपदाचो राजीनामो घेवन आयिल्ल्याची गजाल कानार पडल्या। खासा गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण आपल्याक दिल्ल्या खात्यांनी कांयच दम नाशिल्ल्याची भावना मंत्री रमेश तवडकारान उक्तायल्या। कला आनी संस्कृती तशेंच खेळा खात्यात कांयच दम नाशिल्ल्याचे तवडकारान भाजपाच्या बसकेत उलोवन दाखयिल्ले। खेळा खात्या वतीन लोकांक कोट्यांनी रुपयांचे देणे आशिल्ल्याचे तांणी बसकेत जाहीरपणान सांगिल्ले खंय। ह्या बसकेत भाजपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांक तवडकाराचे म्हणणे गुपचूप आयकून घेवचे पडले। मंत्री तवडकाराच्या ह्या नाराजीनाम्याचेर गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें म्हणटात ते आयकात। फाटल्या सप्तकान गोंयांत जाली, विशेषतः पणजे जाली आनी थंय रागान रमेश तवडकर आयिल्लो हें सत्य। आमी कन्फर्म केलां रमेश तवडकराच्या लागींच्या सुत्रा कडल्यान की ही गजाल घडली ती खरी। इतलेंच न्हय तर रमेश तवडकर राजीनामो पत्र सुद्दां थंय घेवन आयिल्लो तयार करून। हाजोर तो ही सबंद फाटभूंय जाल्या, म्हणजे 1.5 म्हयने पयलीं ताका जर मंत्रीपद दिलां जाल्यार तो रागार आसा, भितरल्यान धुमसता आनी राजीनामो घेवन भोंवता। हाजोर तो राजीनामो दितलो अशें न्ही, पूण तो राजीनामो दिवन सरकाराक नमोवपाक सोदता, ही गजाल सत्य। 2-3 गजाली आहात। सभापती आसतना तांकां एक सायरन गाडी मेळटा, ताचे मुखार एक पुलिसांची व्हॅन आसता, ती काडून घेतली कारण आतां तो मंत्री, सभापती ना। सभापतीकय तशे तरेची व्हॅन मेळटा काय हो प्रश्न, पूण रमेश तवडकाराक तो खास मान मेळिल्लो। रमेश तवडकराची अपेक्षा आतांय तो आपल्याक मान मेळचो, मुख्यमंत्री ताका ते दिवपाक तयार ना। दुसरें ताचें म्हणणें आपल्याक खेळा खातें दिलां, पूण खेळा खात्याक अजुनूय कितलेशे पयशे दिवपाचे आहा। खेळा खातें रिणान आसा 20 कोटीचे परत चड, खेळा खातें रिणान आसा 200 कोटीचे परत चड। सो हो एक प्रश्न ताका घुमसता। आर्ट एंड कल्चरान म्हत्व उरूना म्हणटा तो। आदिवासी कल्याण खातें जें ताका इतलें तेंप जाय आशिल्लें, तातूंतय जो कितें पावर आहा तो पावर ना अशें भितरलीं सुत्रां आमकां सांगतात। ताका लागून अशे तरेचो एक राजकीय घुसपट सरकारान जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा। आतां हांव जाणा की हें भाजप अशे तरेचे प्रकरण कशे तरेन हाताळटा, हें च्याच्या पेल्यातलें वादळ ठरूं शकता। वयले वयर उचंबळाय निर्माण जातली, बंद जातलें, कारण निमाणी मुख्यमंत्री आनी हायकमांडान जर दोळे मोठे केले न्ही, सगळे मंत्री स्वता सारके सरळ जातात। पूण निमाणें आनीक एक गजाल लक्षांत दवरपाक, 1.5 वर्सां भितर इलेक्शन आसा। 1.5 वर्सां भितर राजकीय चळवळी आनीक इल्ल्यो नेटान चलूंक लागतल्यो, ऑपोजिशन आनी सक्रीय जातलें। ताका लागून सरकारांतली पळय जी उचंबळाय आसा ती भायर एक बरी संदी ऑपोजिशनाक मेळूंक शकता। आनी जर सरकारांतल्यान कांय घटक जर भायर गेले जाल्यार बीजेपी मुखार तें एक मोठें आव्हान ठरूंक शकता। ही एक ल्हानशी कीट। भाजपाचे बसकेत नेमके जाले कितें? भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी तशेंच मंत्र्यांची पणजेत बसका जाली। ते वेळार आपल्याक दिल्ल्या खात्यांनी कांयच दम नाशिल्ल्याचे सांगीत मंत्री तवडकरान नाराजी उक्तायली। मात तांणी आदिवासी कल्याण खात्या संदर्भात कसलेच विधान करूंक ना। तशेंच मंत्रीपदाचो राजीनामो लेगीत दिवपाची तयारी तांणी दाखयिल्ल्याचे आयकपाक येता। मंत्री तवडकाराक ज्येष्ठते प्रमाण जाय आशिल्ली खातें वांटप करचे पयलीं तवडकाराची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा बसका जाल्ली, तेन्ना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले। आपल्याक ज्येष्ठते प्रमाण खाती मेळची अशी अपेक्षा तवडकारान व्यक्त केल्ली। काणकोणा थळाव्या पत्रकारा वांगडा उलयतना तवडकारान खेळा, कला आनी संस्कृती खात्यात कमी कामाची संदी आशिल्ल्याचे मत उक्तायिल्ले। शिक्षण खात्यात आपल्याक रस आशिल्ल्याचे तांणी जाहीरपणान उलोवन दाखयिल्ले। पूण तवडकाराक अपेक्षा आशिल्ले खातें मात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्याकडे दवरले। दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम हे वजनदार खातें मेळ्ळें। तेच वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन पिवपाच्या उदकाच्या खात्याची जबाबदारी सोपयली। तवडकाराक मंत्रिमंडळात 2ऱ्या क्रमांकाची खाती मेळची अशें मत ताच्या समर्थकांनी उक्तायिल्ले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।